Welcome to the Garden of Glory, where faith blossoms and hearts find peace in God's Word. Today's reflection is from Hebrews chapter 5, verses 1 to 10. Jesus, our compassionate high priest. हेब्रेवांक पत्र 5 वळी 1-10. खरेंच मनशांचे वतीन देवाची सेवा करूंक पातकांच्या बोगसवण्यां खातीर दानां आनी योद्न समोरपूंक दर एक परम याज्ञीक लोकां मदलो काडलेलो आनी नेमलेलो आसता. तो आपुणूच सगळ्या वाटांनी ओसोक्त देखून नेणारपणांत जियेतात आनी वाट चुकून गेल्यांत तांचे थंय तो दुलोबायेन वागूंक शकता आनी परजेच्या पातकां खातीर तो योद्न भेटयता. तेच परी आपलेच ओसोकताये पासोतूय ताणें योद्न भेटोवंक जाय. परम याज्ञीक जावचो हो मान कोणाच्यान आपणाकूच घेवंक जायना. आरोनाक दिलें तशें देवान ताका आपोवणें दिवंक जाय. तेच परी क्रिस्तान परम याज्ञीक जावची मोहिमा आपणेंच आपणाक घेवंक ना, पूण देवान ताका अशें म्हणलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. तशेंच आनीक एके सुवातेर देवान ताका अशें म्हणलां, मेल्कीजेदेका परी कोण आदलो फुडलो नासतना याज्ञीक तूं सासणाक. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळोवन देवाक मागणी आनी प्रार्थना भेटयली, कित्याक ताका मरणांतलो निवारूंक देवाक तांक आसली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां दोगदां वरवीं सदां देवाचे खुशेक खालतो जावंक तो शिकलो आनी देवान ताका संपादणेक पावयल्या. उपरांत खालतेपणान आपली खुशी करतल्या सगळ्यांक तो सासणीक सोडवणेचो कारण जालो आनी देवान ताका मेल्कीसेदेका परी परम याज्ञीक म्हणून पाचारलो. Reflection. Jesus was chosen by God to be our high priest, one who understands our weakness and pain. He prayed with tears and obedience, learning through suffering what it means to trust the Father completely. Through his sacrifice, he became the source of external salvation for all who follow him. Let us pray. Lord Jesus, you know our struggles and feel our pain. Teach us to trust you, to obey like you, and to find peace in your love and mercy. Amen. Thank you for joining us in the Garden of Glory. May Jesus, our eternal high priest, bless you and fill you with his peace.